हसापूर अणकणे मार्गार ही परिस्थिती पळयात. महाराष्ट्र सध्या कोरोना लिस्टात टॉपार आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्यान बांदा सावंतवाडी सारकेल्या वाठारांतल्यान लोक बिनधास्त गोंयांत घुसतात. विचारूंक गेल्यार परिस्थिती दिसता तशीच. कशें सोडटले? कितें करपाचें आमकां? कामाक वचपाचें कितें करपाचें? बेस्ट सांगलें तूं. जर कामांक जर वचांक जर जाय जाल्यार परमिशन घेवप आनी ऑफिशियली वचप परमिशन न्हू. आसलें तें सोडना मरे पळय कोण सोडिना? पुलीस खंयच्यान सोडिना? थंयच्यान हाडलो. हाळयेच्यान बंद आसा बरें. पत्रदेवीच्यान या बरें. कशें वचोंक मेळटा? अरे पत्रदेवीच्यान वचा, थंयच्यान तुमी ऑफिशियली या बरें. कशें मेळटा? पास आहा रे. आत्तां येयलो हांव ड्युटी. मागीर अशें कशें तर तें? ए खंय वयता तूं? कुठून आलात? आं मोपा आनी वयताय खंय तूं? बांदा बांद्याक वयता? बरें चल. गोंयांत महाराष्ट्रांतल्यान कितलोसोच लोक कामाक यो वच करता. हायवे वेल्यो बॉर्डरी बंद म्हूण आडमार्गाचो वापर. लक्ष दिवपी कोण ना. कोंबड्यो, मांस, भाजी, सोरो सगळे आडमार्गान गोंयच्या मार्केटांनी. पण आयज मेन रोड ते आड आयल्यात आनी हे जे शॉर्टकट रस्ते आसात आडमार्ग, हे आडमार्गांतल्यान सगळे मार्ग मोकळे आहात. जेणे करून जे ट्राफीक पुलीस आहात ते म्हणा किंवा आमचे गोवा पुलीस म्हणा, पण महाराष्ट्रांतले जे लोक आसात ते सर्रास आमच्या गोंयांत येता वयतात. आयज आमी आतां हांगाच पळयले जाल्यार कितकेशेच गाडयो अशे महाराष्ट्रांत वयतात. टू हो जो व्हिलर रस्तो आसात आसा, आनी फोर व्हिलर आसात. टू व्हिलर आसा, फोर व्हिलर आसा आनी काही मार्गार. पण जे रस्तो आसा ह्या रस्त्यान महाराष्ट्रांत खंय वचांक, बेळगांव पासून वचांक मेळटा. सावंतवाडी, आंबोली पासून ते दोडामार्गार रिटर्न अशें वचोन बेडशीच्यान तिराळी घाटान बेळगांव वचोंक मेळटा. आनी हे अशे मार्ग आडमार्ग आहा की ह्या मार्गांनी दारूची तस्करी जावंक शकता. आज पर्यंत महाराष्ट्र गोवोरमेंटान जे 4 फावटी पुलिसांनी जे 4 गाडी आडयले ते अशाच प्रकारची दारू ह्याच आडमार्गान जावन ती महाराष्ट्रांत पावली. महाराष्ट्रांतले धान्य आता आयज बेळगांवान म्हणा किंवा महाराष्ट्रांत काही ठिकाणी जे कोरोनाचे पेशंट मेळ्ळ्यात, आयज त्याच्यामुळे आमच्या गोंयच्या लोकांक भंय जाल्लो आसा एक प्रकारचो. शासन हेचेर पूर्णपणे लक्ष दिवचो आनी हे जे आडमार्ग आसात ह्या मार्गांतल्यान गाडयो कशे वयतात आनी कित्याक वयतात आनी त्याच्या फाटली कारणां काय. आतां ही एक एमएच गाडी दिली, अशा प्रकारचे गाडयो येतात. हे गाडयो खंय वयतात हेचो शोध खरें म्हणजे गोवोरमेंटान घेवंक जावो. कोंबडे म्हणा, भाजीपालो म्हणा आनी काही वस्तू आसात. आयज काही लोकांनी असे पास काडल्यात की तेचेर हे पासाचेर कोंबडे व्हरतात. आतां जवळ जवळ महाराष्ट्रातले लोक बऱ्या प्रमाणात सकाळचे आनी सांजचे लोक वयतात. पण आमच्या गोंयकारांक जर फिरतलो तर आमकां डिस्टन्स दवरचें पडटा. सरकार म्हणटा गोंया भायर आसात आनी खंय सद्याचे परिस्थितीत भायरूच रावपाचे. हायवेवेल्या शिमांचेर म्हाल घेवन कोण यो वच करतात तांचे पुलीस टेस्टिंग करतात, स्क्रिनींग करतात, तांचे रिकॉर्ड दवरतात. मात अशा आडमार्गावेल्यान कोण येता, कोण वता, कोण जाणा. ह्या लोकांचो हिशोब आनी रिकॉर्ड कोण दवरतलो? प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर.